गोंयांत सत्तेचेर आशिल्ले प्रमोद सावंत सरकारांतले मंत्री सरकारी कामगार लोकांची कामां वेळेर करिनात म्हूण आरोप करतात. तशेंच मुखेलमंत्री सावंतानय निवृत्त जाल्ल्या कामगारांचो पगार सरकारी कामगार आडावन दवरतात असोय आरोप केल्लो. आतां शिवसेनेन सरकारी कामगारांक तांचेच अधिकारी कशे सतायतात हे पुराव्या सयत उक्ताडाचेर हाडलां. भलायकी खात्यान प्रशासन खात्याचो संचालक कामगारांक सतायता म्हूण एकट्याचो जीव गेल्लो तेन्ना ताचेर कारवाय करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्ली. सरकारान ताचेर कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान ताका खूबच ताकद आयल्या अशें शिवसेनेन पत्रकार परिशदेन आरोप केल्यात. हेल्थ डिपार्टमेंटाचो एम्प्लॉई महेश देसाय डिसीज म्हणून आमी शकता ताका आतां, कित्याक मयत तो महेश देसाय शिवोलचो, ताजो संशयास्पद मृत्यू जाल्लो आनी ताचेर पूर्ण जबाबदार हो तेन्ना सगळे म्हणजे आमीच अशें न्ही, आमी आरोप केल्लो आनी ताचेच बरोबर जे गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशन आसा तांणी ताचेर आरोप केल्लो आनी तांणी सांगिल्लें की तो खूब लोकांक हॅरेसमेंट करता, जो स्टाफ आसा ताका हॅरेस करता, तांकां तो धमक्यो दिता की तुमकां आमी पयस ट्रान्सफर करतलो म्हणून. अशे जे प्रकार ताज्या खातीर तो जो महेश देसाय आसा ताज्या बाबतीन एक अशी केस घडिल्ली आनी हांव ती आतां इन डिटेल सांगिना, पूण ताज्या बाबतीन अशी केस घडिल्ली की ताजेर परिणाम जालो आसूंक शकता आनी ताज्या खातीर ताजो मृत्यू जालो अशें सगळ्या स्तरांतल्यान म्हणूंक लागिल्लें. इवन शिवोले जे तो रावता थंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी ताजो विरोध केल्लो आनी इन्क्वायरी करची अशें डिपार्टमेंटा कडेन मागिल्लें, पूण ताजेर इन्क्वायरी कांय जावंक ना आनी मागीर मदीं इलेक्शनां आयलीं आनी ती केस खंय तरी फाटीं पडली. म्हणून हांव मागतां की अजून मेरेन ताजेर कांय इन्क्वायरी जावंक ना, ती इन्क्वायरी करची. आज हो प्रश्न हाज्या खातीर उपस्थित जाल्लो आसा कारण आतां एक नवी फ्रेश गजाल घडल्या थंय. भलायकी खात्यान आशिल्ल्या प्रशासन संचालकाचेर सरकारान कारवाय केल्ली नाशिल्ल्यान तांणी आतां भलायकी खात्यांतले गाडयो चलोवपी चालकांचे बदले काडल्यात. सगळ्यान अजापाची गजाल म्हळ्यार राज्य सरकाराच्या प्रशासन खात्यान अधिकाऱ्यांच्यो बदलीचो आदेश 20 जूनाक काडला. तशेंच बदली केल्ल्या अधिकाऱ्यांनी बेगीनाच बदली केल्ल्या खात्याचो ताबो घेवचो असो आदेश दिल्लो आसतनाय तांणी 21 जूनाक चालकांच्यो बदल्यो केल्यात. तशेंच चालकांच्यो बदल्यो तालुक्या भितर आसपाक जाय अशें सरकाराचें 1999 परिपत्रक म्हणटा. सरकारान घातिल्लो तोय नेम मोडून तांणी बदली केल्यात. कोणाची हळडोणच्यान सांग्या, कोणाची नावेलीच्यान हळडोण्या जाल्यार कोणाची कासारवण्ण्याच्यान वास्को अशा अंतराचेर बदले काडल्यात असो आरोप शिवसेनेचो अध्यक्ष जितेश कामतान पत्रकार परिशदेन केला. राजू गांव हाका ट्रान्सफर केला 20 तारखेक म्हणजे 18 तारखेक एक्चुअली ती ऑर्डर आयिल्ली, पूण गॅझेटार 20 तारखेच्या गॅझेटार ताचें नांव आसा की ही हॅज बीन ट्रान्सफर्ड फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. आतां हो 20 तारखेक ट्रान्सफर म्हणजे 18 तारखेक खरो ट्रान्सफर जाला, 20 तारखेक गॅझेटार आयला आनी हांगा स्पश्ट म्हणिल्लें आसा गॅझेटार लास्टाक सुद्दां हांगा बरयलां की द ऑफिसर्स एट सिरियल नंबर 28 to 37 शाल कंटिन्यू टू होल्ड द चार्जीस करंटली हेल्ड बाय देम टील फर्दर ऑर्डर्स. तातूंत 28 to 37 म्हणला, पूण हो राजीव गांवस आसा तो 10 नंबरार आसा, म्हणजे ताणें इमिजिएट पोस्ट वॅकेट करचो अशें हाजेर दुसऱ्या अर्थान तें तशें जाता. कारण हाका वेकेट कर म्हणिल्ली तरी आसतना 21 तारखेक म्हणजे ही 20 तारखेची केस 18 तारखेक ट्रान्सफर जाल्याची 20 तारखेक गॅझेटार आयला आनी 21 तारखेक ताणें थोड्या लोकांची ट्रान्सफर केल्या आनी ही जी ट्रान्सफर केल्या ती ताणें सूड बुद्दीन केल्ली आसा ट्रान्सफर. कारण हातूंतलेच एक 2-3 जाण जे आसा ताणें तांची तेन्ना गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असोसिएशनान कंप्लेंट केल्ली म्हणून तो राग घेवन राविल्लो आनी आज ताणें तांची म्हणजे 21 तारखेक तांची ट्रान्सफर ऑर्डर काडल्या. हांव तुमकां सगळें तें धाडटा मागीर, पूण हे सगळे ट्रान्सफर ऑर्डर ताणें 21 तारखेक धाडले. तातूंत एक श्री थॉमस डिसोजा आसा जो प्रायमरी हेल्थ सेंटर अल्दोना हांगा कामाक आशिल्लो, हाका ताणें काडून प्रायमरी हेल्थ सेंटर सांग्या मारला, म्हणजे सांग्यार ताची ट्रान्सफर केला इतल्या पयस. आनी दुसरो आनिकूय नांवां आसा जाची एकल्याची ताणें कासारवळणेच्यान ट्रान्सफर केल्या वास्को, म्हणजे अशी पयस ताणें ट्रान्सफर केल्ली आसा. थॉमस जो आसा तो कोर्टानूय गेला, ताणें सोमारा पिटिशन फायल केला कोर्टान हाज्या अगेन्स्ट हॅरेसमेंटाच्या. म्हणून हांव हांगा आवर्जून सांगूंक सोदता कित्याक हे परत म्हजे कडेन आयिल्ले तांणी म्हाका एक केस परत सांगल्या की ताजेर कांयच एक्शन घेवंक ना.
ताका अशी सूट दिल्या म्हणून तो असो वागता. कारण तो आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान गेला आनी हांव 100% सांगता थंय तो तसोच वागतलो, कारण ताजेर एक्शन कांयच जायना. भलायकी खात्यांतलो सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामगारांक सतावप चालूच आसा. सरकार ताचेर कसलीच कारवाय करना म्हूण तांणी आतां सरकारान घातिल्ले नेम सुद्दां मोडपाक लागला. गोंय सरकारान ताचेर सक्त कारवाय करची, तशेंच तांणी काडिल्ल्या बदलीचो आदेश रद्द करची मागणी शिवसेनेन केल्या. तांचे ट्रान्सफरीची गायडलायन्स आसा जी हालींच चेंज केल्या. म्हणजे पयलीं जे ग्रूप डी, ग्रूप सी एम्प्लॉईज आशिल्ले आनी तांचे ट्रान्सफर कोणाच्या हातान नाशिल्ले हांच्या. तांणी थंय तांचो तो क्लॉज नंबर 6 आसा जातून तांणी बरयला की एम्प्लॉईज कितें हॉवेवर ड्रायवर्स बिलोंगींग टू ऑल द कॅटेगरीज शाल नॉट नॉर्मली बी ट्रान्सफर्ड एक्सेप्ट वेन दे वॉलंटरीली सीक ट्रान्सफर. तांकां जाय तेन्नाच तांचे ट्रान्सफर करची, जे वॉलंटरीली समज तांणी डिमांड करत जाल्यार. नाजाल्यार जे डी कॅटेगरीचे ड्रायवर्स जे आसा किंवा सी कॅटेगरी तांकां ट्रान्सफर करपाक मेळना अशें हांगा स्पश्ट बरयल्लें. आतां तांणी तो क्लॉज चेंज केल्लो आसा, पूण तातूंत तांणी म्हणलां की ट्रान्सफर ऑफ ग्रूप डी एंड ग्रूप सी एम्प्लॉईज वील बी लिमिटेड विदीन द तालुका ऑफ द प्रेझेंट पोस्टींग whenever possible or to the nearby तालुका. आतां हांगा स्पश्ट आमकां कळटा की जो ऑल्दोना PHC नाशिल्लो प्रायमरी हेल्थ सेंटर ते सांग्या ऑल्दोनाच्या नियरबायूय न्ही, आनी सांग्या हे तालुको सेपरेट तो बार्देसानूय पडना, आनी सांग्या नियरबायूय न्ही. कळ्ळें. वयल्यान ते डिस्ट्रिक्ट सुद्दां वेगळे, ते सावथ डिस्ट्रिक्ट पडटा म्हणजे डिस्ट्रिक्टूच वेगळे, आनी त्या सावथ डिस्ट्रिक्ट पोतार ताका ट्रान्सफर केल्ली आसा. म्हणजे हे पूर्ण सूडबुद्धीन ताणें केल्लें आसा हें हाजे वयल्यानच कळटा. म्हणून अशा प्रकारचे वेगवेगळे तरेन शोशण हे तांचे जाता एम्प्लॉईजचे. आनी असोच बळी तो महेश देसाय जाल्लो, ही परत कोणाचेर पाळी येवची न्ही. म्हणजे आतां जसो तो थॉमस डिसोजा आसा ताजेर अशी पाळी येवची न्ही की महेश देसायाचेर पाळी आयल्या, तशी दुर्दैवी गजाल ताजे कडेन जावची न्ही ही आमची मागणी आसा. आनी आमी मागता की सरकारान हाचेर इन्क्वायरी स्टार्ट करची आनी पयलीं म्हणल्यार पयल्या सुवातेक ही जी ट्रान्सफरी केल्या त्यो पयलीं ती आडोवची आनी तांच्यो ट्रान्सफरी रद्द करच्यो. पयलीं ही ज्यो ट्रान्सफरी केल्या इतल्या पळय ज्यो इलिगल ट्रान्सफरी आसा, कारण तांचेच जे गव्हर्मेंटाचेच एक रिगार्डींग ट्रान्सफर गायडलायन्सूच म्हणटा की तूं तालुका भायर ट्रान्सफर करूंक शकना. ताचेर इन्क्वायरी 15 दिसां भितर बसोवची त्या राजू गांवसाचेर. कित्याक ताका ती संवय जाल्ली आसा, तो हॅबिच्युअल जाल्लो आसा असो म्हाका दिसता. कारण तो प्रत्येकाचेर सूड घेता, ताज्यो इतल्यो कंप्लेनी आसा आनी म्हाका कळना की हें सरकार कितें करता.